गोंयांत गणपतीची चिकण माती सोपेपणी मेळना, ते मातयेचो दर लेगीत चड आसा। मूर्ती कलाकारांक अनुदान वाडोवन दिवचे, जेणे करून कलाकारांक मातशी तरी थाकाय मेळटली। सरकारान कलाकारांक तेंको दिवचो अशें मयेचो आमदार आनी मूर्ती कलाकार प्रेमेंद्र शेट्टीन म्हटला। पळयात, गोंयांत सध्या मूर्ती कलाकारांक साबार आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा। गोंयांत लोक फकत मातयेच्यो गणेश मूर्ती करपाक पसंती दिता, पूण कांय जाण प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मूर्ती हाडटात, जाचेर गोंयांत पुरायपणान बंदी आसा। देखून मातयेच्यो मूर्ती करप्यांक अनुदान वाडोवन दिवचें, ताणें सरकारा कडेन मागला। प्लास्टर ऑफ पॅरिस हे महाराष्ट्रांत पयलीं चड घेताले आनी तेंची ती प्रथा आहा तेजी की तांकां मोठे मोठे गणपती जाय आसता, इजी हँडल करपाक जाय आसता, पूण तेंच्यांनी ते एडॉप्ट केला। पण आमच्या गोंयांत पारंपारिकली आमचे सगळे गणपती जे आतां जितले गोंयकार पुजतात ते फक्त मातयेचेच पुजताले। पण महाराष्ट्रवाल्यान किंवा आमचेच काही लोक जे धंदेवाले म्हणटा पळय, ते लोकांनी ती वेवसाय सुरू केलो, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती हाडून विकप। आमच्या लोकांकूय तशें थोड्यांक ते आकर्शक जालें। नाही ते म्हणजे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे आता करता न्ही, ही कित्याक ते वेळ आयला अशें दिसता तुमकां? ना तशें तसो म्हणजे मूर्तीकार जे आसा तांकां कितें प्रॉब्लेम फेस करता? ना, मूर्तीकारांक फक्त कशें आसा, आयज मातशें एवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सीस म्हणजे स्पेशली माती ही आहा न्हू, ती स्पेशल माती, ती चिकण माती ही स्पेशल माती आनी ती सगळ्या गोंयांत जर पळयलें आमच्या तर एकंदरीत दिवचली म्हणटा आमच्या हितून शेतान ती बरी मेळटली माती। तशी बाकी आनीकूय काही जाग्यांनी आहा, पण ती मातयेचो जो गुणधर्म जो आसा न्हू, तो गुणधर्म दुसरे मातयेन नसता। एक ही मूर्ती जर मातयेची आमी केली जाल्यार तिका खंयसरूच क्रॅक न पडटा किंवा तेका खंय मातये गुण्या भितर आसूंक येना, अशा तरेची ही स्पेशल माती जी आसता न्हू, ते मातये पासून जर गणपती मूर्ती केली न्हू जाल्यार वर्स देड वर्स तिका कांयच जायना। म्हणजे तुमचें मत कितें आहा की सद्याची मातयेची एवेलेबिलिटी आहा न्हू, ती गोंयांत मातशी रेअर जाल्ली आहा, म्हणजे महाग जाल्लेली आहा आनी ते जागे कमी जाले अशें दिसता? जागे आसा, पण कशें आसता, तो इट इज अ नॅचरल सोर्स, तो एक नैसर्गीक ते देणगी आहा ती, ते जमनीच्या त्या बेल्डान तितली ती माती जर काडून सोंपली जाल्यार मागीर ते एग्जॉस्ट जाले येता न्हू। त्या टायमार आमकां दुसरो कडेन खंय तरी ऑप्शन पळोवचो पडटा। आतां आमचेच गोंयकार लोक आहा न्हू, ते खंय तरी भितर पडोंक जायना, म्हणजे मातयेच्या वेवसाय बंद करून प्लास्टराच्या हितून वचोंक जायना म्हणून सरकारान सुद्दां आमी तांकां एक अपील केल्लें आसा की आमी तुमकां जें अनुदान दिता तें अनुदान आमी तुमकां वाडोवन दितले। आमी ह्या फावटी विधानसभेन सुद्दां आमी मांडलेलो आहा प्रश्न, आमी आमची विनंती सरकाराक केल्ली आहा किंवा आमचो ह्या डिपार्टमेंटाचो मंत्री आहा ताका आमी सांगलेलें आहा, चेअरमॅन जो आहा आमचो हँडिक्राफ्टाचो प्रवीण आर्लेकर आमदार, तांकां आमी विनंती केल्ली आहा। पयलीं पासून आमी ल्हान आसतना गणपती करपाची प्रथा आसा आनी ती आजून पर्यंत आई बाबान काका काकी सगळ्यांनी आमी जपून दवरला, सो त्या पासूनच एक आवड अशी निर्माण जाली। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।